उजो 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 गोंयांत आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो 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 गोंयकारांच्या काळजांत पेटला आर्चीचो उजो। आमगे लिगल एडवायझरा कडेन वो पेटिशन ड्राफ्ट करून हेचो हाडो आहा आमगे वर्ड पंचायत येवपाक जालो ना हेचो हिंगा हाडो आहा। सो हे आमी फायल करतले टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगा कडेन आमगे पंचायताचे गांवच्या लोकां नांवान ऑब्जेक्शन मांडे पंचायत बॉडी तशें आमचे लोकल MLA एप्रोच करतले रिगार्डिंग टू शो रिगार्डिंग आवर स्टँड एगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट। ओके आनीक एकूच विनंती मागता हिंगा आमगे गांव भाव तुम शेतिंगताय आनी प्रोजेक्ट येयले तशें पंचायता बोर्ड दाखयताय इतलें मुगे आठ जोड मागोता हेज्या मुखार जालें तें फाटीं जालें तें जालें हेज्या मुखार पयशा आशेन तुमी हें शेत विकनाकाय आनी आमकां त्रासां घालनाका। मोस्टली 7 सर्वे नंबर 7 and sub division आहे त्याका मोस्टली सर्वे नंबर 7 total area 17,000 more or less around 17,000 आणि माजोर्डा हा ते 29,000 हा माजोर्डा 29,000 हा सर्वे नंबर 45 होय हिंगा कंटिन्यूअसली माजोर्डा पाणी आहे जाला साधा हाट बरे जाला आम घे नाही आम्ही चाच आहे बाजार काम चाच आहे एक लावून चालू बरे तुमका आणि कोणा उलोवपाक जाय उलय उजो 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 गोंयांत आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो 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 गोंयकारांच्या काळजांत पेटला आर्चीचो उजो। आमी हांगा माजोर्डा बेताल वाटी गांवांत आसा आयज एक बरें एग्जाम्पल पळोवपाक मेळ्ळें आमकां आयज तेंचे माजोर्डा लोकां बरोबर तेंच्या वांगडा तेंचे सरपंच आनी पंच मेंबर आशिल्ले हे खूब अशें रेर अशें आसता जे जाग्यार आमी जे जाग्यार आसता रिव्होल्युशनरी गोवन त्या जाग्यार सरपंच आनी पंच आसता आनी एक बरी पॉझिटीव गजाल ही पळोवन म्हाका दिसता बाकीचे गांव आनी तेंचे पंचायत बॉडीज आसा तेंचेर प्रेशर येवपाक शकता कित्याक आयज जे गोंयची तेंच्यांनी वाट लायिल्ली आसा तुमी पळोवपाक शकता हो आयज लो लायंग एरिया आसा हांगा पयलीं शेत रोयताले पूण तेंच्यांनी आयज गोंयकारांक इतके त्रास केल्या इतके तेंकां सारके लायव्हलीहूडाचेर तेंकां एटॅक करून आयज तेंची जी थोडे पयशांची आमीश दाखोवन तेंचे कडल्यान शेतां घेतल्या तेंची पूण खंयचोच गोंयकार म्हाका दिसना की आपले शेत ते कन्वर्ट करून तेजेर बिल्डिंगे येवपा जाय अशें ताका दिसतलें कित्याक ताका हे मातयेची एक एक मातयेचो मोग तेज्या हितून आसता सदांच आनी ते मातयेन जे शेत रोवन तो आयज आपूण पोट भरून तो वयर सरलेलो आसा हे ताका सामकी खबर आसता हे कोणाकूच दिसपाना पूण आयज हे व्हडले बिल्डर लॉबीज आसा ते पॉलिटिशियन आमचे आसा जे दलाल आसा 40 हांव म्हणना 1 आनी 2 40 जे दलाल आसा ते आयज तेंकां फसलोवन जावं हे बिल्डर लॉबीसा बरोबर एक जावन आयज आमची शेतां तेंचे कडल्यान घेता हें पळोवन खूब वायट दिसता कित्याक ही शेतां आनी भाटां जर आमची नश्ट जाली जाल्यार गोंयांत जो टुरिजम जावं जो हेका लागून गोंयाक आमी आयज टुरिजम सेक्टर जावं गोंयाचें एक वेगळेपण आशिल्लें हें खंय तरी ना जातलें फाल्यां सकाळीं आयज आमकां खबर आसा सगळे कडेन हे विकीत रावल्ले आसा जेणे करून आमकां आयज इतको भंय जाता की गोंय हें आमच्या हातीच्यान हळू वयता मायग्रंट इन्फ्लक्स इतको वाडटा मागीर जे गोंयांत कितें घडटालें इतके दीस तें आमी आतां पळयता कितें की क्रायम रेट वाडलेली आसा तो फक्त मायग्रंट इन्फ्लक्सा लागून क्रायम रेट वाडलेली आसा ड्रग्साचे सगळे कडेन नाका तें सामकें वायट हें जाल्लें आसा जेणे आमचे भुरगे आयज ड्रग्सान पडटा तांकां आयज आमचे जे भायलो कल्चर आसा तो आमचो कल्चर आनी तेंचो सामको वेगळो कल्चर पूण आयज तो कल्चर खंय तरी एक आमचे भितर ब्लेंड जाता आनी वाट लागलेली आसा हें हांव तुमकां सामकें काळजांतल्यान मागता आमच्या लोकां कडेन की तुमी जी कितके त्रास आसूं आमकां खबर आसा आमचे कडेन आयज खूब कमी पयशे आसा भायल्याचे जे दिल्लीचे बॉम्बेचे पार्टी आसा तेंचे कडेन खूब पयशे आसता आनी जेणे करून ते कितके व्हडले तुमकां आयज प्रॉपर्टी कितके तुमी अशें दिवंक शकता ते पयशे ते आमी तितून भितर आमिशान तेंचे बळी पडचे न्ही आनी आमचें गोंय आमी आमच्या हातीन दवरुया हेंचे कडेन दिवचें न्ही फाल्यां सकाळीं कितेंय जालें आयज आमी आतां ही पळयता आतां जो पॅन्डेमीक सिच्युएशन येयल्लो तेन्ना कितकेशेच गोंयकार आमच्या शेतान देंवले कित्याक ही एक जमीन तेंच्या नांवार आशिल्ली जावं जमीन तेंचे कडेन आशिल्ली म्हणून तेंकां एक तो ऑप्शन दिसलो आनी खुबशे लोकांक कळोन चुकलें की जे आमी जमीन हेज्या पयलीं विकल्या
त्यो जर विकून आशिल्ले जाल्यार आमी खंय तरी कितें तरी करता आशिल्लो म्हणून. आनी म्हणून हांव परत आमी आमच्या माध्यमाच्यान सांगता, आमच्या जे रिव्होल्युशनरी गोवन्स आसा तेंच्या माध्यमाच्यान भुरग्यांक सांगता, शेता कडेन वळोवपाक लागून तांकां प्रयत्न चालू आसा, भुरग्यांक बिझनसान वळोवपाक लागून प्रयत्न चालू आसा. तशेंच आमी मुद्दम सांगूंक सोदता जे आमचे शेतकार म्हणून आमी आमचे एक इनिशिएटीव आसा जो इनिशिएटीव आमी स्टार्ट केल्लो 1 वर्सा फाटीं, तो आयज खूब व्हडले हेजेर आसा. आनी भुरगे आयज आमची टीम आसा, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कोऑर्डिनेटर आसा. ते कोऑर्डिनेटराचो नंबर आमच्या वेबसायटीर जावं आमच्या जे लायव्ह केल्ले आसता आमचे रिव्होल्युशनरी गोवन्स पेजीर ते तुमकां मेळटले. थंयसर तुमी वचून ते मुद्दम हें करा, ते कॉन्स्टिट्युएन्सी कोऑर्डिनेटराक कॉन्टेक्ट करा. तुमकां कितें जाय ती हेल्प आमी करपाक रेडी आसा. कित्याक आमकां ही शेतां भाटां आमची गोवन ब्युटी आसा ती तशीच उरलेली जाय. आनी ती उरपाक लागून जो आमचो गोंयकार नीज गोंयकार आसा तेजो व्हडलो म्हणल्यार व्हडलो रोल आसा तेजो. तेणें तो रोल आपलो जावं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्याचेर घेवची आनी हो गोंय आमी राखपा लागून सगळे जाण एक जावया. आनी कितेंय तुमच्या गांवांत इनलिगलिटी जाता ते तुमी एक गुळेलीचें एग्जाम्पल घेवपाक शकता. जे लोक फक्त 4 जाणां भुरग्यां, आमी परत सांगता फक्त 4 जाणां भुरग्यांनी जेन्ना तो आमकां कॉल केल्लो आमी तांकां सांगलें ते तुमी थंय वचा, ते सायटीर वचा आनी व्हिडिओ काडा म्हणून. तेंच्यांनी तशें केलें, व्हिडिओ काडलो, लोकां मदीं अवेरनेस केलो. स्टार्टींग तांकां खूब त्रास जाले. लोकांनी तांकां म्हणलें तुमी 4 जाणां आमी कितें करतले, आमी कोणा कडेन झगडटा खबर आसा काय म्हणून तुमकां. जो विश्वजीत राणे जेका सगळे गोंयभर भिता, जेका तेज्या मस्ती तेजी सगळ्यांक खबर आसा, कितको तेका अहंकार आसा, तेका गोंयभर ते लागून भिता, ते हेजेर ते आयज ते लोक थंय एक जाल्ले आसा. गोंयांत आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो गोंयकारांच्या काळजांत पेटला आर्चीचो उजो. IIT प्रकल्पावेल्यान शेळ मेळावलेचे लोक रस्त्यार आयिल्ले. IITक विरोध करपी लोकांनी रस्तो आडायल्लो. व्हड प्रमाणात सुवातेर पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आज जर यांची उत्पन्न काढली जाल्यार फाल्यां तेणी कितें करपाचें, कितें खावपाचें तेणी. तुज्या प्रोजेक्ट आमच्या मतार कित्याक थोपता. आमी तुका सांगलां आमकां जाय म्हणून. वोटिंगा टायमार तूं कसो येता हांगा, आनी आतां तुका येवपाक कितें जालें. आतां तुज्यान येवपाक न्हू आमकां सांगपाक. तुज्या तोंडान तूं कित्याक येवन सांगलें ना आमकां. काणकान कित्याक दवरली तुवें आज पर्यंत. सुरू आसा त्या आंदोलनाक आमी एक सर्वे करपाक बंद केल्लो आसा. आनी त्या प्रमाणे हांगा पुलीस मोठ्या संख्येन जो सरकारान आमचेर दबाव हाडपाचो मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केल्लो. आनी तो प्रयत्न करीत आसतना तेंच्यांनी आमकां म्हणजे जबरदस्तीन भितर वचपाचो प्रयत्न केला. आतां जर हेज्यान फुडें कोणाचेर दबाव हाडून आनी कोणाक नोटीसी काडून जर सतावणूक केली तर आमी टोटली आमचे गांवचे लोक आसा सगळे टोटली लोक आमी पोलिसांर वयतले आनी जेल भरो आंदोलन करतले. आनी सगळ्या भुरग्यांक आनी आमी बेल घेवचे ना. आमी जे कोण हांगा ऑफिसर किंवा पोलीस कोण येयल्ले इन्स्पेक्टर तांकां आमी सांगलें की डिमार्केशन करूं नाका, ऑनलायन सांगली तुमी आमचे इश्यू सॉल्व करना तो पर्याय. आनी तांकां आमी सगळ्यांक सांगलेलें तुमकां सपोज अरेस्ट करपाक आसा आमकां अरेस्ट सगळ्यांक करा वांगडार. आनी नोटीस आमी एक एकट्या काडूं नाका म्हणून सांगलां. व्हरपाचें जाल्यार तुमी आयजून आमकां व्हरपाची आनी सकाळ एकट्या नाका नोटीस येत अख्खो गांव सगळो वापस पोलीस स्टेशन येतलो. गोंयांत आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो गोंयकारांच्या काळजांत पेटला आर्चीचो उजो. हे फक्त कितें तुमी एक आपल्याक अशें हें दवरूं नाका कितें आमी कमी आमी आमचे कडेन जावचें ना. हे आयज सगळें गोंय एक जाल्लें आसा. आनी हेच आमी एक पळोवपाक शकता. मेळावली गांवांत कितें जालें तें सद्दां लोक येवन ती रस्त्यार बसता फक्त आपलो गांव वाचोवपा लागून. तांकां खबर आसा हो गांव आनी तेंचे थंयचे जो सैम आसा तेजें तें कितकी इम्पॉर्टंट आसा. हेच आमी रेप्लिकेट सगळे गांवांत करपाक जाय. तशेंच आयजूय बरें दिसलें आमकां माजोर्डाचे लोक सगळे एक जाले, सरपंच पंच सगळे तेंच्या बरोबर आसा. हे एक पॉझिटीव गजाल. आनी हांव मागता आमच्या गोंयकारां कडेन तुमी सगळे अशें एक जाय. आपलो गांव आमच्या हातीन आसा. आपल्या वाड्या वयल्यान स्टार्ट करा, हळू आपल्या फ्रेंडाक एक करा, आपल्या सायडीच्या फॅमिलीक एक करा. तांकां सगळें समजोवपाक तुमकां टायम लागतलो पूण तांकां एक करा. तांकां समजत जाय बरें सांगा. फुडली पिढयेचें कितें जातलें सांगा. जेन्ना आमच्या गोंयकारांक एक सिंपल आसता तांकां फुडलें आमकां आमी सुशेगाद गोंयकार म्हणटा म्हणल्यार अशें आमच्या पयलींच्यान तो कल्चरूच तसो आसा की आमी एक सारकें अशें कांय व्हडलें टेंशन घेवपाक ना. सुशेगाद गोंयकार म्हणल्यार सामको सुशेगाद न्हिदोन रावता येना. पूण आमी एक कंटेंट लायफ आमची ती आमची कंटेंट लायफा लागून आयज आमचेर जे भायले येता ते आमचेर आयज अतिक्रमण करपाक लागला. हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. हेका लागून आमी सगळ्यांनी एक जावन आतां अवेरनेस आनी सगळ्यांक सांगचें गरज आसा. आनी हांव तुमचे कडेन परत एकदां मागता आमी प्लीज सगळे एक जावया. गांव सगळे एक जावया. एकामेकाच्या गांवांक आमी हेल्प करुया आनी फुडें या. देव बरें करूं. गोंयांत आमच्या
आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो 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 गोंयकारांच्या काळजांत